पर्ये सत्तरी हांगा श्री भूमिका देवस्थानाच्या शिगमोत्सवात होळी पौर्णिमेच्या 5व्या दिसा घोडेमोडणी उमेदीन मनयली। या घोडेमोडणीचे खाशेलपण म्हळ्यार हिंदू मुसलमान भाव एकवटान येवन हो उत्सव मनयतात। उपरांत तुळशीमळा वचून घोड्यांक न्हेसोवन वाजत गाजत साखळे व्हरून मुस्लिम भावांच्या हाजेरीत तांची पूजा करतात। खूप पूर्वजाच्या पयलींपासून आमची ही घोडेमोडणी चालू आहा। आता आयची आनी कालची खूप वर्सां पयलींची आनी पर्यां पयलीं करता आनी मागीर हांगा तुळशीमळा म्हणून हांगा करता। हांगासून ती घोडेमोडणीचो घोडो नातेत पिराक वयता, पिराच्या देवळान थंय फूल वडयल्या मागीर फुडें मांडार वयता, साखळे त्या मांडार वयता भाज्यांच्या आनी दुसऱ्या हेच्या कोण खेटियो त्या मांडार वयता। दोनूय मांडार वचून मागीर घोडेमोडणी आमी हिडे येता। पर्याचे जे आमचे पर्याचो झुटले जाल्यार पयलीं आमचे बाबाजी देवळान येता, देवाचें दर्शन घेता। हांगा आमी हिंदू मुस्लीम सगळे एकी कडेन येता आनी हांगासून ते पांयां पडटा आनी हांगासून मागीर ती फुडें सुरवात करता। तेका लागून हांव लोकां कडेन अशें मागता की लोकांनी सगळ्यांनी अशेंच जो सण आसता तो असोच साजरो करपाचो, मेळोन हिंदू मुस्लीम सगळ्यांनी साजरो करचो आनी सगळ्यांनी एकी कडेन मेळोन एकी कडेन रावचें।